विसवा उपरांत तुमकां येवकार। इंडियन यूथ काँग्रेस मेंबरशीप ड्रायव्हान गोंयान युथा खातीर खासा मेळावो आयोजीत केलो। तरणाट्यां कडेन लागीं येवपा खातीर काँग्रेसीन मारिल्ले हे पावल आसा। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही पळयता देशात युथाची परिस्थिती कितें जाल्या। आज पयली भशेन यूथ जे आमी म्हणटात व्हायब्रंट आसपाक जाय म्हणून तशेंच आज युथाच्यो अपेक्षा वाडता दिसान दीस। यंग जनरेशन हे आता सामकें म्हणजे बंड करपाचे हातून आसा अशें वातावरण भायर आमकां दिसता। आनी हांव रस्त्यार सुद्दां पळयता गाडयेक जर स्कूटर लागली तर स्कूटर चलोवपी तरणाटो पयलीं थंबसन करून गाडयेंतल्यान भायर काडटा आनी दोन फुलयता। ही आज युथाची मेंटॅलिटी जाता। म्हणजे तो पळय सुद्दां ना गाडी चलोवपी जाणटो मनीस आपल्या ताजे कडेन बरे भशेन उलोवन कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय तें ना, पयली झगडी। आनी म्हणून यूथ काँग्रेसचेर जबाबदारी आसता की युथाक बरे पद्दतीन ट्रेनिंग दिवून बरे वागोवपाक शिकोवपाक बरे सिटीजन करप हे यूथ काँग्रेसचेर जबाबदारी आसता। आनी यूथ ज्या पार्टी कडेन युथाचो फोर्स आसता ताका कोणूच हरोवपाक शकना। मडगांवांत आमी एक बरें ऑर्गनायझेशन तयार केल्लें आसा, खूब जाण तातूंतले आसात। आनी म्हाका दिसता तुमी मडगांवांत हें लॉन्च केलां। हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता की आख्ख्या गोंयांत जेन्ना मेंबरशीप जातली तेन्ना सगळ्यांत चड मेंबरशीप मडगांवांत करपाचो तुमी प्रयत्न करचो आनी दाखोवन दिवचो की मडगांवांत यूथ आसात तेही आमी पक्षा बरोबर आसात आनी युथाचे आमी व्हायब्रंट यूथ आसात। हो अत्यंत महत्वाचो कायदो गोंयांत ताची अंमलबजावणी जायना। सरकारान ताची सिरियसनेस घेवना आनी ती अंमलबजावणी करची ह्या खातीर तुमी ट्राय करपाचो। आनी हातूंत पनिशमेंट वाडपाक जाय। सद्या फक्त फायन जाता। समज एक मामलेदारान समजा टायमार सर्टिफिकेट दिना तसो फायन आसता। आमी ओरिजिनली जो दिल्लीक एक्ट बी इंट्रोड्यूस केल्ले तातूंत स्ट्रिंजंट पनिशमेंट आशिल्लो, नोकरे वयल्यान काडपाचो सुद्दां। म्हणटकीर एक एक्ट जाची अंमलबजावणी जाली जायत कितलेशें करप्शन वतलें। बारीक लोक त्रास करपाक शकना। ऑफिसांत वतकीर पुलीस अधिकारी फालीं यो परी यो हें सांगूंक शकना। पयलीं फक्त कोण लिडर सांगताले तांकांच पदां मेळटालीं। सो गेल्या 8 वर्सांनी एक ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस राहुल गांधीन स्टार्ट केलो, जातूंतल्यान जो यूथ काँग्रेसचो लिडर कोण जातले हांचो पावर हो यूथ काँग्रेसीच्या मेंबरांक दिला। सो यूथ काँग्रेस मेंबर ठरयतले की गोंय राज्याचो अध्यक्ष यूथ काँग्रेसचो कोण आसचो, गोंय राज्याचे पदाधिकारी कोण आसचे, डिस्ट्रिक्टचो अध्यक्ष कोण आसचो, ब्लॉकाचो अध्यक्ष कोण आसचो, हो सगळो पावर आतां आमच्या मेंबरांक दिल्लो आसा। आयच्यान ही मेंबरशीप गोंयांत स्टार्ट जाता आनी हातूंतल्यान वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघात मेंबरशिप जातली। आज से यूथ कांग्रेस का एक मेंबरशिप कैंपेन 1 महीना 10 दिन के करीब रहेगा। वैसे तो हमारा आइडियली 28 दिन का एक प्रोग्राम रहता है। 28 दिन हम लोग मेंबरशिप करते हैं। चूंकि जिस दिन क्लोजिंग का डेट आ रहा था 28 तारीख, 28 दिन के बाद वो दिवाली के आसपास का दिन था, तो फिर 10 दिन ज़्यादा इसलिए बढ़ाए गए कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो बाहर से आते हैं दिवाली की वजह से शायद दिक्कत होती, तो हमने 30 तारीख का एक दिन रखा है जो मेंबरशिप क्लोजिंग होगा शाम को 5 बजे।